पारशे आनी तुयेच्या बोमवाड्या वयल्या रस्त्याची वाट लागल्या। या रस्त्यार पावसात व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। पावसात तेतून उदक साठोवन उरता। चवथी पयली हे रस्ते दुरुस्त करात, फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी मागला। पळयात पुराय बातमी। राज्यात हालींच केल्ल्या रस्त्यांची दुर्दशा जाल्या। रस्त्यांचे पुराय डांबर व्हांवन गेल्ल्यान लोकांक सरकशी करच्यो पडटात। या रस्त्यांक लागून कितल्याशाच जाणांचे जीव लेगीत गेल्यात। आता लोक बेजारल्यात। पारशे आनी तुये बोमवाड्या वयले रस्ते चवथी आदी तांकां दुरुस्त जाल्ले जाय। रस्ते काय कोण बघित नाही आणि मोणी पडतो आणि पाणी सटो बाहेर जगत आणि ऍक्सिडेंट भी जाता पडता मरे गाडी ह्या आता गेली होता हाँ चालू असते चालू सबून होणे पडले होणे पडले हाँ घरान भी पाणी येना घरात पाणी येतं सगळे येतं मग कोणी येतं ते बाहेर भिडला भिडला की पाहिजे चौथी पहिले रिपेअर करून म्हणतात तुम्हाला पाऊस नाही हांव आतां पळयता 2 महिने जाले जाल्यार हांगासर आमी पावसान इतले त्रासान पडले की व्हडले म्हणजे सामक्यो लोबर ताका मांडला। हे पारशा पंचायती आनी आमच्या मातशें तुयेन वयतना आमकां सामकेच त्रास जाता। वयतना सायटीक जर गाडी घेतले जाल्यार खंयगे दिसता आनी व्हण्यान आमची 2दा तरी गाडी रोमलेली आहा ती काडटना आमकां खूब प्रॉब्लेम जाल्लो। हे इतले उज करून दवरले आहा गव्हर्मेंटान की सांगूंक जायना। तेचेर काय तरी म्हणजे रोलर तरी भोंवडावंक जाय चवथी पयली अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करपा धाडले तेचेर गाडये वचना आनी तेचेर गाडी अजिबात घालूंक पळयना। पूण सगळो लोबना जाले तेचेर गाडीच घालिना। सगळे जो रस्तो बरो आहा तेचेरच गाडी चलता। ह्यो जर आतां हांगा सायटीक गाडीच घेवपाक पळयना कोण फक्त रस्त्यार आहा न्हू आनी तो एक सायटूच रस्तो आहा तेचेरूच गाडी घेता। ताका लागून इतलो डेंजर जाल्लो आहा की आमकां इतलो भंय दिसता की गाडयो आंगार येता आमच्या। एक सायडावरतीच गाडी ह्या आसा आनी तेचेर चवथी पयली तर मातशें करपाचें लोबर म्हणजे रोलर सोलिंग करे आनी रोलर भोंवना तितले तरी करूंक जाय अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।